घरा मोडपाची आहा तांकां पळयला आसतलें तुमी विधानसभेत कशा पद्दतीन विरोध करताले पळय न्ही तांकां घरा मोडपाची आसा। तांकां जाय जाल्यार सांगात ज्यांच्यांनी विरोध केलो अरे हांवें सांगलें विधानसभेत आयका म्हाजें म्हणून रातच्या 11 सांगलें अरे म्हजें घर स्कीम आमी कित्याक हाडटा तें आयकात तरी म्हणून ना म्हणपा लागले हाडपाचेंच ना हे बिल पास करपाचेंच ना आमकां पास करपाचेंच नाका कोणाच्या फोर्साचेर सांगताले। अरे विधानसभेत तेच्यांनी इतको विरोध केलो थोड्यांनी तरी बिल पिल्लें आनी बिल उडोवपाक लागले अरे निदान आयकून तरी घेत मागीर उलयात म्हणून सांगलें आनी तेच येवन परत विधानसभेन न्ही तो भायर आमचो स्तंभ आहा पळय न्ही ताज्या भोंवती बसले त्या पत्रकारांक विचारात दिसता कितल्यो आमकां गाळी खावल्या त्यो विचारात कोणा खातीर येवं अरे आमी लोकां खातीर जेंचें आमकां घर जें आसा पळय न्ही सामान्य मनशाचें आमचें घर सामान्य गोंयकाराचें घर जेचें कोण तरी मोडपाचो ताचो भंय वो वयचो म्हणून म्हजें घर आनी निव्वळ कायदो करून हाडला हे फावटी आमी पूर्णता कायदो केला।